म्हणटच तुमी आयज जेजूची बरी खबर आयकल्या. कितें सांगलां ताणें आमकां? गिरेस्तकाय आमकां गिरासता, आपल्या ताब्यांत कोत्ता आनी ताचे आमी गुलाम जाता. आमकां मागीर आनीक दुसऱ्यांची पर्वा ना. आनी हे भाशेन खंयचेय मनशांक तर आमी लबदोन रावत जाल्यार मनशां आमकां कंट्रोल करतात, आमी तांचे गुलाम जाता. गिरेस्तकाय हेच भाशेन सगळी. पूण आमची गिरेस्तकाय कोण जावंक जाय? देव जावंक जाय. आनी देव जाल्या उपरांत आमकां सगळें तो दिता. ताणें आमकां सांगलां, म्हजे कडेन हें जायना पूण देवा लागीं सगळें जाता. मनशा कडेन हें जायना पूण देवा कडेन हें सगळें जाता. तो जेन्ना आमी देवा बरोबर आसता तेन्ना देव आमचें जिवीत कशे भशेन चलोवंक जाय तें आमकां सांगता. ताच्या नांवा खातीर आमी तो ताचो पाटलाव करीत जाल्यार एकाक शिमोर मेळटा. तो दितलो. ताचेर पातयेवन ह्या बोरवांच्यान आमी जिवीत सारूंक जाय. आनी मागीर सुर्गीचें सूख नव्या संवसारांत म्हूण अशें सांगलां ताणें आमकां. म्हणजे फुडार वो ह्या संवसारांत एक भाशेन जाता. आमी 2 संवसार अणभवलेले आसात. एक म्हणजे आमच्या आवयच्या पोटांत आमकां तितूर कांय समजोंक ना, तेन्ना आमी तितूर बेश्टे आसलेल्या. पूण ह्या संवसारांत आतां आमी आतां सगळें पळयल्या, ताचेकीन आनीक पळयतल्या मागीर तें आमकां जेजून कळीत केलेलें आसा. तर आमी तर निमाणी जायत जाल्यार त्या स्वर्ग राज्यांत आमी पयलीं जातलीं. हांव निमाणी म्हणजे कितें? आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. देव सगळें जाणो, आमी कितें जाणो? आमकां कांयच नको. जाणो पर्यंत तें आमकां केन्ना केन्ना जाय तेन्ना मेळ्ळो ना, परतून तें मनांत येना. म्हणटच हे भाशेन आमचें जिवीत. पूण पळयात, गिडियनाक तो कशे भशेन आपयता आनी सांगता. आतां थिंचोर एक मात्र आमी समजोंक जाय. गिडियोन ताका सांगता, पळय आमच्या पुर्वजांक तुवें इजिप्तांतली हाडली, देवान आमकां हाडली आनी सगळें केलें, आनी आतां आमकां ही कित्याक म्हणून देव आमचे बरोबर ना? काल आमकां सांगलेलें कित्याक ना पळय तो. जसुवे मोत्ताना हेच पळय इस्रायल लोक देवाचो पुर्ज आसलेली, ते दुसऱ्या कुड्ड्या देवाची पुजा करताली आनी ते मागीर तांकां आपलें जिवीत कंट्रोल करूंक लागतात. हाका लागून आतां सर्वेस्व तांचें जिवीत कंट्रोल करिना. आनी हे भाशेन जायत तर आमचें गोरठान जाता. आनी आयज गिडियोन म्हणटा, हें गोरठान करून तुवें आमकां सोडलें कितें? ताणें सोडूंक ना, मनशांनी तें केलेलें आसा. आनी आमी तेच भाशेन देवाचे बरोबर रावना तर जाल्यार आमचेय हेच भाशेन भितरल्या भितर गोरठान जातलें. आमी कासावीस जातले. आमकां सगळें सारकें जावचें ना, आमी शांतीन जिवचीं ना, आमी आबोलार जावन दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन आबोलार करतले आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच काल पोर सांगलां आमकां, आमचे दोळे ताचेर आमी थिरावंक जाय. जेजूच्या नांवांत आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी जेजूच्या नांवांत आमची चिंतना भावना चाल आनी दुसऱ्यांची चिंतना भावना चाल ताचेर दवरून तो आमकां सुटका स्वतंत्र दितलो. आनी मागीर आमच्यान ताचे बरोबर आमची पावलां मारून तो आमचें सगळें उलोवंक सोदता तें उलोवन, तो आमचें सगळें करूंक सोदता तें करून, सायबीण मायेचो मनोभव सदांच आमी पत्करया. हांव चाकोर, ल्हानवीक खाय ती पत्करता. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां परवडें, तूं म्हजें सगळें करून घे जें तुका करूंक जाय पळय तें. आनी हे भाशेन तर आमी सगळीं जाणां जियेत जाल्यार खरेपणी सुर्गीचें राज आयलेलें आसा म्हणून आमकां कळटलें. आमी शांतीन मोगान आनी आमचें जिवीत दुसऱ्या पासत वारोवंक आमी तयार जातले. कित्याक आमी न्हय, जेजूच आमचें सगळें हे परी दुसऱ्याचो मोग करतलो. आमच्या हात अशें उलटेन दवरया, दोळे धांपया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोटां आसा ती सुद्दां तकले मेरेन भरोन येता.
सगळे आमचे भितर हांव तितलें ताचे सोबें आसा तें सगळे आमी आतां आमचे वस्तुंगी ताचे सोबें दवरया, ताच्या नांवान तें भायर काडया, आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमची आठवणी. आनी हे परी ताचे दवरलें की ना, तो ताचे अमलीक रोगतान आमकां सुटका ताणें दिल्ली आसा ह्या पातकांतली ती आतां आमी आपणावया आनी जेजू सारकी अदीक अदीक जावन आमचें जिवीत आतां ह्या मिसांत बलिदानांत वांटो घेतना ताका एकवटोन चिटकोन रावया आनी ताका स्विकारलो म्हणटोच ताका पयलो वयलो स्थान दिवन जिवया. आमेन.